अंडर एवरीथिंग, देर इज नो प्रॉब्लम. सी आता हांव म्हजेर उलोवपाक गेल्यार खूब उलयतलो स्पीकर सर, तशें ना स्पीकर सर. इट इज अ पर्क विच इज गिवन, इट इज फॉर हिम, डजंट वॉन्ट टू टेक, नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम टेकिंग इट. My point is, why want to give extra perks to our MLAs? Give that money, give it to the social बरे cause दी लोकांचे पेंडिंग आहे, लाडली लक्ष्मी ते पयशे तिंगाले दिया न्हू. सर बिल मूव केला मागीर आमी हांव सगळे तुमकां घेवपाक जाय अशें ना. दुसरी पॉयंट ऑफ ऑर्डर रावला. पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर Point of order. रावला. आज बसून हांवें मेडिकल बिल्स केन्नाच घेवना, म्हणजे मोठें ऑपरेशन जालें पूण घेवना. आज बसून हांवें हावजींग लोनूय घेवना. सो हे प्रत्येकान समजुपाचें, हांगा सगळेच आमदार सगळे श्रीमंत आसा अशें ना. तांकांय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रॉब्लेम्स आसता, बाकीचे प्रॉब्लेम्स आसता, आनी त्या खातीर हे सगळें केल्लें आसा. व्हेरी गुड. Alex, Yes, my name is there. Speaker sir, I heard what my friend Mr. Elton DeCosta said, and I'm surprised to hear what he said. Because if I'm not mistaken, 3-4 days ago, you, the Honorable Speaker, called a meeting of representatives, leaders of each and every party in this House, which included Leader of Opposition, Mr. Vijay Sardesai, Mr. Venzi Viegas, Honorable Chief Minister, Law Minister or Legislature Minister, Mr. Digambar Kamath, Deputy Speaker, and myself. Yes. And this proposal was put forth by you. This proposal was discussed amongst all of us. And in one voice, we all agreed to the proposal. Nobody expressed a word of dissent. Nobody expressed anything like that. That is why I am surprised that within the Congress party, within the... I am on my feet. I am on my feet. Please don't disturb me. Yes. I am on my feet. I am surprised that there is no unity in the Congress party. Because the leader of opposition, the leader of the party in the House agreed to everything that whatever was discussed in the foyer, it is our right to discuss here. As per Rule 141, this bill had to be brought 3 days ago. Why is it introduced now? As per the bill, you have to bring it 3 days before. Under what pretext have you brought it now? If it was introduced 3 days ago. विरोधी पक्ष नेते विरोधी पक्ष नेते Point of order, Speaker sir. Congress party. He cannot पक्ष नेते because he's gone out of the Congress party. Point of order. Speaker sir, point of order. Don't play to the gallery. विरोधी पक्ष नेते Don't play to the gallery. या विषयाच्या संदर्भात Don't play to the gallery. You all agree जागार for बसा, everything. जागार बसा तुम्ही, जागार उठून बसा. Speaker sir, Speaker has a power to under relax. under Rule 3893. Speaker has a power to relax. विरोधी पक्ष नेते युरिया रेमाव जागार उठून Speaker has बसा. a power to relax. Yes. Speaker has a power Venzi to Vegas, relax. Vijay Sardesai, Venzi Vegas, Elton DeCosta, बसून घ्या. As a LOP, I do agree it was discussed in the foyer. But as a member, I don't have a right. He cannot always tell me, no, I felt it that I shouldn't take that in. I am putting my point. What is the point? Why he has to say that? I felt it, I don't want it. It is not, people are starving here. Lokas, saman na kaya na antu ye. Speaker sir, always आमच्या अलेक्स बाबांच्या सांगला पयनी, always the leader of all the parties we are taking into the consideration before taking the any decisions. मग ते झालं तेच सांगला त्यांनी. पूण आपण ते आपल्यागे पावरा प्रमाणे ते चेंज करून आपण हे सांगो ना तुवें फॉयरा स्पीकर सर, आनी हे नामून सिनियर मेंबरानूय सांगो ना, म्हणजे तांकांय रूल खबर ना स्पीकर सर. आमकां न्यू आनी ओल्ड आनी ते म्हणपाक कळटा, इतली सिनियर आसून तूं खबर आसना, कित्याक सांगो ना आमकां की 141 प्रमाणे 36 आवर्स जायी, पूण आपण ते ओव्हरराईड करून हे बिल इंट्रोड्यूस करतो. वाय डिडंट यू ऑल टेल अस स्पीकर सर दिस? हे सांगपा जाय न्हू स्पीकर सर. स्पीकर सर एकूच मिनिट, हांव मागता तेका आमचे कलिगाक मागता. स्पीकर सर, हांव मातशे कलिगाक सांगूंक सोदता. When it comes, it is deemed. Speaker has the powers in the rule book.
He dare not to tell. It is deemed, Speaker sir. When you bring it means you have given relaxation. He should understand what it is. स्पीकर सर फक्त हांव एकूच म्हणजे हाजेर मुद्दामून मेन्शन करता की आत्ता जे आमचे लेजिस्लेचर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हांच्यांनी जे बिल मांडलें आनी हातूंत त्यांनी काही खंयसरूच आमदारांचो पगार वाडोवंक ना, फक्त 3 गजालींचेर वाडयल्या. एक, पेट्रोल कोटा 300 वयल्यान 500चेर व्हेलो. दुसरी गजाल मेडिकल बिल तुमकां खबर आसा, इट इज ते अनलिमिटेड बिल हाज्याय पयलीं क्लियर करता. फक्त तुमची पावर 3 लाखा वयल्यान 5 लाखाचेर येयल्या, कारण ती परत परत फायल सगळ्यांक वचूंक जायना म्हणून एकाच खातीर कमिटीक वता. फक्त दुसरी गजाल वाडयला कितें तर गाडयेची लिमीट वाडयला, बट ते लोन इंट्रेस्ट विथ इंट्रेस्ट हांगासर खंयसरूच ते फुकट दिवंक ना स्पीकर सर. आतां 15 लाखांक गाडी मेळना आनी तेय बी सांगता फाटले फावटी आमदार आशिल्ले तितूंतल्या 50% आमदारांनी ते लोन घेवंकूच ना. 50% 5 जाणांनी घेतला स्पीकर सर. ओके. तिसरी गजाल स्पीकर सर, आमी हावजींग घर, एक मिनिट लेट मी स्पीक स्पीकर सर. तिसरे, घराक लोन 30 लाख मेळटाले लोन, ते इवन दो एक टायम सुद्दां आमदार उरलो जाल्यार तेजे लोन ताका परत फारीक करचेच पडटा स्पीकर सर. विथ इंट्रेस्ट हे लोन फारीक करता. ते फक्त 30 लाखाचे लोन असले ते आता 45 लॅक्स केला. हाज्या भायर खंयसरूच म्हणजे जशें कितें दाखयता आमी जनतेचे कैवारी म्हणून हांगासर आपडटा आनी थंय आपडटा, हे स्पीकर सर नाका जाल्लें. आनी विथ कन्सेंट इट इज ऑलवेज प्रॅक्टीस स्पीकर सर. हांवूय स्पीकर आशिल्लो. इट इज ऑलवेज प्रॅक्टीस. हे 10 वर्सां पयलीं इन द इयर 2013 ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर आशिल्ले, त्या वेळार केल्लें. 10 वर्साच्या उपरांत स्पीकर सर 2013 उपरांत 23 आयज 10 वर्सांनी रिवायज जाता. 300 पेट्रोल जेन्ना लागतालें स्पीकर सर, तुमच्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत तुमकां खबर आहा भोंवपा खातीर कितलें लागता. आनी बाब आमचे MGPचे लिडर सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी रायटली पॉयंट आवट केला, कारण जेका गरज आसा फाल्यां सकाळी तोच आमदार ते घेता. मेडिकल बील आसतले, हावजींग लोन आसतले, कार लोन आसतले, जेका गरज ना ते घेयना. म्हणजे मोर दॅन 60% जे आसा पळय हे घेयना. हांगासर फक्त शो करप, लोकांक दाखोवपा खातीर, म्हणजे आमीच करप. घेवं नाका स्पीकर सर. आमी कोणी घे म्हटला, अजून तेणी घेवंक ना. बाकीचे फक्त एकदाच घेतल्या. फक्त स्पीकर सर स्पीकर सर कितें जाता सरकाराचें चुकता कशें पळय. हे बिलान बरें पार्ट एक कितें आहा की तुमी आमकां स्टाफ एक्स्ट्रा दिता. तो स्टाफ कोणा खातीर? लोकां खातीर. स्टाफ आमकां घरा घेवन न्हिदपाक न्ही तो स्टाफ. स्टाफ लोकांची कामां करपाक आसता. सो टू दॅट एक्सटेंट ते मुख्यमंत्री सांगूंकच विसरलो पळय. तो मेन पॉयंट. 2 स्टाफ एक्स्ट्रा दिला आमी आमदारा खातीर. 2 स्टाफ दिला आमी ना. स्टाफ म्हणटा तो हांव सपोर्ट हांव कांय घेवपी न्ही स्पीकर सर. हांवें कसलें ते लोन बीन घेवं ना केन्ना. पूण हांव तुका एक सांगता स्पीकर सर की जंय हे एक ट्रस्ट डेफिसीट जाला बिटवीन द पीपल एंड द इलेक्टेड क्लास. लोकांक दिसता हांगा बसल्या ते चोरपाक बसल्या म्हणून, आनी लोकांक आमी कन्विन्स करूंक शकना की इन्फ्लेशन जाला आनी ताजे खातीर प्रायस रायज जाल्या आनी ताजे खातीर हें जाय पडटा म्हणून. हे पर्रीकार कित्याक करूंक शकतालो? कित्याक तो क्लियर आसलो की हे प्रायस रायज जाल्या आनी दॅट इज वाय दीस थिंग इज डन म्हणून. हे जस्टिफाय करा म्हणून तुम्ही उलयतात जगणी. तुम्ही पॉलिटिकल, तुम्ही लोकसभा इलेक्शन लागीं पावला, हे फोकस करून तुम्ही उलयतात. यू एक्सप्लेन द बिल प्रॉपरली नो. स्पीकर सर, आमचे कलीग विजय बाबान सांगला जस्ट 1 मिनिट. जो कलीग उलयलो तें सारकें. हांव 1994 MLA जाल्लो ह्या हावसाचो. 800 रुपयाचो चेक आमकां मेळटालो. म्हजे बरोबर कोण आसा जाल्यार याद करात. 800 रुपयाचो चेक आमकां काडून दितालो म्हयनो जातकीर. आनी ट्युरिस्ट हॉस्टेलाक एक रूम मेळटालो. सेशन आसता तेन्ना 1 रुपया पर डे. स्टाफ ना, कोण ना. आमी 4 आमदार आशिल्ले तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे. आमी 4 जाण रातचे थंय रावताले ट्युरिस्टां. 4 जाण बसून आमी नोटींग करताले, आमी क्वेश्चन काडटाले, सगळें आमी करताले. आनी म्हणून जसो टायम आयलो त्या प्रमाणे सगळें वाडत गेलें. आनी वाडत गेलें हो तेन्ना हातूं आशिल्लो, रुलिंगां आशिल्लो. वाडत गेलें त्या प्रमाणे रिवायज केलें. प्रत्येक खेपे जाता कितें की आमचें वाडवप पळय आसता, रिव्यू करप, तें खरें म्हटल्यार 5-5 वर्सांनी जावपा जाय. आमचें तें 5 वर्सांनी जाना, एकदम 10 वर्सांनी जाता. आनी मागीर तें लोकांक दिसता की खूब वाडटा, कितलें वाडलां काय म्हणून. आतां तुमी सगळें ऑनलायन केलां स्पीकर सर. ऑनलायन करतकीर तुका स्टाफ नाका, कॉम्प्युटर बेस जाणा आशिल्लो स्टाफ नाका. ऑनलायन फॉरवर्ड करपा, अपलोड करपा, डावनलोड करपा. तुगेले सगळे क्वेश्चन्स आन्सरां तुमी सगळे आमकां कॉम्प्युटराचेर फीड करता आनी धाडटात.
You expect MLA to sit with the laptop and download all the answers? हांवें पयर त्या दिसा सजेस्ट केलें म्हणून म्हाका सामको फेसबुकाचेर आनी सोशल मिडियाचेर सामको धुयलो म्हाका अशें घालून आनी हें करून. यू मस्ट हॅव गट्स. जर ताक हाडपा वता जाल्यार आयदन लिपय नाका, ताकाचें आयदन दाखय आपूण ताक हाडपा वता म्हणून. उलोवप एक आनी सांगप एक आनी मागीर करप एक. ज्या वेळाचेर मिटींग जाली लेजिस्लेचराच्या फॉयरांक स्पिकराच्या सगळें आशिल्लें, एक्सप्लेन करून सांगलें, सीएमान सांगलें, काब्रालान सांगलें. इट इज फॉर ऑल बेनिफीट. कोणाक समज नाका तरी आसतना कोणाक घेवपा नाका, घेनाका. कोण हाडयता? आमी 800 रुपया आनी विदाउट स्टाफ आमी दीस काडल्या ह्या हावसान. ताजे खातीर इतलो हें करपाक कितें जाय? स्पीकर सर तू उलयता? एक मिनिट उलय. स्पीकर सर, कितें प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आसा आतां ते सांगता स्टाफ वाडयले म्हणून, बट प्रॉब्लेम कितें जाला आतां गोंयभरान कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक सारके पगार मेळना, तांकां टायम टू टायम पगार मेळना, शेतकारांक सारको मेळना. सांगता कित्याक लागून प्रॉब्लेम जालो तो. स्पीकर सर आतां तुमी म्हणटा हे पेट्रोल वाड करता जावं स्टाफ दिता बरें आसा, पण जे इश्यू कितें जाला आतां लोकांचे सेंटिमेंट्स कित्याक लागून हें जाल्लो तो म्हणजे मेन जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक रेग्युलायज करिना. आमी हो विशय मांडलेलो. अशें खुबशे कितें कितें आसा आनी देपतान सरकार गेल्लो आसा, हेका लागून व्हडलो इश्यू जाल्लो आसा. आनी स्पीकर सर जसो हो आमचो MLA सांगता की 2 स्टाफ वाडयता, तांकां हें जाय, स्टाफ वाडयता बरें आसा, बट बाकीचे जे इतले इश्यूज आसा आनी तांकां आजून पर्यंत तो आन्सर दिल्लो ना, म्हणल्यार तांकां तेंचें सोल्युशन दिल्लें ना. हेका लागून चड हें जाल्लो आसा. शेतकारांची कंपेन्सेशन टायमार पावना. सो अशें खुबशे कितें कितें आसा. आनी हितून 19 करोड स्पीकर सर हेका लागून पॉयंट ऑफ ऑर्डर हे बिलाचे सेंटिमेंट आसा लोकांचो तो हटल्लो आसा. स्पीकर सर हांवें क्लियर सांगलां, हांव स्वता आतां म्हाजेर उलयतां. हांव स्वता ह्या सरकाराचो मिनिस्टर, फाटल्या सरकारा मिनिस्टर. हांवें गाडी घेवना, हांवें पुलीस घेवना, हांवें खुबशे गोश्टी घेवना. हे न्ही की कोणाक घेवपाक नाका ते घेनाका. स्पीकर सर हांवें सांगलां की लास्ट 5 वर्सां गाडयेन फक्त 5 आमदारान घेतला. स्पीकर सर एवरी स्टमाक 5 आमदारान गाडयेचे घेतला आनी फक्त 15 आमदारांनी घर घेतला. स्पीकर सर it is not necessary the way they are debating. It looks as if there is something come on the big screen. हांव उलोवपाक शकनासलो. स्पीकर सर हांवें गाडी यूज करना, हांव डिझल घेयना गव्हर्मेंटाचे, कित्याक आमी उलोवपाक सोदता? स्पीकर सर हें म्हाका दिसता सर इट इज whoever wants to take, it is for them to take. It is a privilege. He cannot tell and he cannot decide and he cannot compare something else. Speaker sir, there is no question of comparison. Yeah, it is true. I don't understand, Speaker sir. Does he understand? Ataka training तुम्ही केला येनो आमदार आहे Speaker sir. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. जेका विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 10 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 10 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the bill number 43 of 23, the Goa Salary Allowance and Pension Bill for passing. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा सॅलरी अलावन्सेस अँड पेन्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अमेंडमेंट बिल 2023 मान्य जाला. Speaker sir, Yes. Actually हांव करनासलो. हांव ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस एक 3-4 असेंब्ली बाकीचे आसा पळय ते हांव टेबलार दवरूंक सोदतां. Yes, okay. Let our MLAs also see what other legislative assemblies give. We are the lowest, Speaker sir. हांव दवरता टेबल ऑफ द हाऊस. He may see, Speaker sir. Yes, फुडें I don't want to bring it here, but since they were bringing, we'll place it on the table of the house. फुडें वचा. दाखय. 2-3 सांग. Speaker sir, I will just tell. हांव फक्त सांगता स्पीकर सर विथ युअर परमिशन. हांव एक आमचे
दिल्ली असेंब्लीचे पास घेता जाले न्ही रे आतां जाले 5 जाले पास जाले न्ही रे पास झाले ताका टेबल पास हांव जाले दवरता मातशें. म्हणून टेबल दवरता. कोणाक पळोवपा आल्यार फुडें वचया फुडें वचया फुडें वचया टेबलाचेर हांव दवरता फुडें वचया पास जालें बिल दिल्ली 5 लाख The Goa Ancient and Historical Records Acquisition and Preservation Bill 2023. मुख्यमंत्री विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 39 of 2023, the Goa Ancient and Historical Record Acquisition and Preservation Bill 2023 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका स्पीकर सर हांव बिलाचेर थोडेशें सांगता. मागीर न्ही बिलाचेर आतां उलय. अच्छा ओके फिनिश. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मानला. आतां उलयात तुमी. This bill is formulated to regulate the management, administration and preservation of historical records of Goa. The main aim and objective of this bill is to have the legislation to control over the historical record of the economic importance related to Goa. This legislation will empower the state government and through its department of the Goa Gazetteer and Historical Record to acquire the historical record of the economic importance from a various government departments from India and abroad and also from the various institutions in Goa and outside the state. Once these documents are identified and acquired, they need to be stored for further prosperity by advanced scientific methods for preservation and conservation. This act will facilitate both these aspects of the scientific preservation. In order to centralize all the historical records at one place and to facilitate the research scholars and academicians to explore the history of Goa, this bill may be considered for passing. येस आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. आं उलयता येस आं ओके रावलो म्हणटा. Honorable Speaker, there is one thing I don't know if you have seen, that Art and Antiquities Act, Central Government Act. Which one? Art and Antiquities and Art Treasure Act 1972, Central Act. There already antiquity is defined, where it shows that antiquity includes any manuscript, record or other document which was scientific, historical, literary or aesthetic value which has been in existence for not less than 75 years. It's there already. So there is already a law how to acquire, how they can protect it, how they can notify it, how they can protect, even if they don't acquire, they can notify an antiquity and even keep it in a private home, prevent it from being sold, prevent it from being exported, so that it can be conserved, and then for its acquisition. Wait, I'll just point out this. Now, Section 2D, doing aldato, historical records, has virtually the same thing: loose manuscript, file or bound volume of erstwhile Portuguese era or post-liberation having historical. So, virtually this becomes on the same lines as an antiquity in this act. So, I would ask you to just have it examined by the Law Department. Then you look at the other part of it, Section 3(2)D. Yes. 3(2)D. No, I want you to see this so you can understand what I'm saying. 3(2)D. To acquire digital copies of ancient and historical related Goa available in various institutions and abroad, and the supervision, management and control ancient records. Now, this means you can also identify historical records, but you may not acquire it. Where you can acquire Section 10, please look at Section 10. Receipt of records from private sources. Department of Goa Gazetteer and Historical may acquire any ancient and historical record from any person by way of gift, purchase or otherwise. This otherwise is not specified. How you would acquire it? You're required to specify that how, because if it's by a... And the other part is, look at 11. Access to ancient and historical records. All unclassified ancient and historical records transferred to the department and it may be subject to exception, restriction may be prescribed, may be available to any bona fide research scholar. So this shows you have to have it in your possession for the purpose of giving it. What would happen in respect of private holdings of these? Because antiquity can be in private or in government. Speaker sir, दोन गजाली हांव पयलींच सांगता. Goa other than those declared by or under any law made by the parliament
to be the national importance and for the matters connected to therein or the incident thereto. पहिल्याच पेजीचेर 5 आणि दुसरे जे तुम्ही बाकीचे जे सगळे सांगला पळय न्ही, we will make them in rules. So then we'll consider in rules. I'll just explain for our benefit. This first part is not statutory part. This is your intention, why you're bringing statement objectives, and this is your statement why you're bringing it. Main objective. But it is not said anywhere in the act other than those in this. You'll have to incorporate Main that. objectives of the bill. No, objective is different from statute. Statute interpretation doesn't require to look at that. You look only at the statute. It is main intention of the bill is that. Your section 3 it is. Section 3. तुम्ही जे म्हणता पळय न्ही, it is a central bill is there. Besides that central bill, we require the state because of So this. if you want to say it is other than those declared, you have to include these words in section 3. That's the It only is thing. done now. In 3 it is done now. In section 3, achena. Power of the government to coordinate, regulate and supervise operations. Hoy. Look at section It is 1, the state subsection government. 1. Look at subsection. You never look at the title of a section. You look, the government shall have the power to Government shall coordinate, have power regulate, to so and coordinate so. and regulate the supervisory operations and. Other than is not there. These words are not there. Just include it so that you are safe. No, Speaker sir, correct sir. It is applicable across the board. Please look at it. Interpretation is never on the title of a section. And supervise the operation in connection with that. Yes. Other than should be there. You have stated it here. You have started in the title of it, but you have not put it in the wordings of the section. Section 3. Just incorporate it. Nothing else will be. ना Speaker sir, actually it is correct असं बाकीचे उरलेल्या मी रूल्सान घालू शकता. Put that in the this thing. Rules is procedure. You can't bring into rules to override the act. The act is mentioned clearly. It is power of the government to coordinate with the regulate and supervise. It is clear data te. Other than, where is this word? Other than Operations. those declared under law made by Parliament. Where are these words here? With the It's a administration. slip of the drafting. I can make out. It's a slip of drafting. They should incorporate it. They should admit it, frankly, not put you all in problem like this. If it is required, then we'll include. Please, it should be, because If it is an, otherwise it will be in conflict with the central law. it is true. तुम्ही जे सांगता पळय न्ही, if it is required, then we'll add that. This is a poor drafting by the law department. I think it should have been looked at. अगर add करता. ते काल एक बिल हाडलेले स्पेसिफिक तुझे specifically कितें करपाक काल एक बिल हाडलेले ते आनी हे ऑलमोस्ट सिमिलर आसा 38 आनी हे 39 थोडे मायनर चेंजीस केल्ल्यो आसा आनी सर एकूच जे मिनिट. सेंटराचे एक पहिली सांगता तुका. Center bill काल as a जे public- bill हाडलेले, it is a public record bill which is passed yesterday, will be the lay down the protocol and how to maintain the records. ताज्या खातीर maintain record कशें करपाचे ताज्या खातीर bill आशिल्ले आनी हे जे आसा पळय न्हू हे बाकीच्या स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन बिसा आउट ऑफ द कंट्री म्हणजे आमकां जे रिकॉर्ड हाडपाक जाय म्हणटा न्ही ताज्या खातीर हे बिल आसा. स्पीकर सर तितून मायनर चेंजीस केल्यात त्यात कालच्याच बिलान समज सगळ्यो चेंजीस केल्ल्यो नाल्यार त्याच बिलांच्यान जाताले ते स्पीकर सर कित्याक ऑलमोस्ट सिमिलर आसा हांवें दोनी बिलां वाचल्या दोनी सिमिलर आसा ऑलमोस्ट आनी जो पब्लीक रिकॉर्ड्स जो सेंटराचो बिल आसा 1993 होय ऑलमोस्ट सिमिलर आसा तितून फक्त गोवा म्हणून चेंजीस केल्ले आसा स्पीकर सर ही दोनी बिलां हांव दिता दुसरें म्हणजे स्पीकर सर जे तितून इन्क्लूड करपाक जाय आसले आतां खुबशे इन्क्लूड जावपाक जाय आसले म्हटल्यार पुर्चुगेज टायमाचेच न्हू स्पीकर सर तेजे पयलू जे आमचे आर्कायव्ज आसा ते संस्कृतान आसा पर्शियन आसा अराबीक लँग्वेजीन आसा स्पीकर सर सो हे पयलूचे पासून आमकां आर्कायव्ज तितून इन्क्लूड जावपाक जाय ते जावना स्पीकर सर तशेंच हांगा जे हो कायदो जेन्ना हाडटा तेन्ना एक्सपर्टांक घेवपाक जाय आसले फॉर एग्जाम्पल आमचो डॉक्टर शेखर कामत जावं डॉक्टर सिसील पिंटो ह्या सब्जेक्टान आर्कायव्जाचे भितर एक्सपर्ट आसा स्पीकर सर हांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें आनी तेंच्या भितर तेंच्या वांगडा सजेशन्स घेवपाक जाय आसले स्पीकर सर ते खूब जावना स्पीकर सर हितून स्पीकर सर थोडे जे सब्जेक्ट आसा हांव तुमकां वाचून दाखयता आर्कायवल सायन्स एपिग्राफी पोलोग्राफी एशियंट स्क्रिप्ट्स मेन्युस्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा जे हे सगळे जे सब्जेक्ट आसा स्पीकर सर हे सब्जेक्ट सारके इम्पॉर्टंट आसा आनी ह्या सब्जेक्टांचेर समज हें करता नाल्यार ते खोलायेन
स्टडी जावपाक जाल्ली तशेंच स्पीकर सर हांव विचारपाक सोदता ते म्हणजे नॅशनल आर्कायव्ज आसा न्यू दिल्ली आसा तेंचे कडल्यान सजेशन्स घेवपाक जाल्ले आनी तांकां धाडपाक जाल्ले आनी तेंचे कडल्यान इनपुट्स घेवपाक जाल्ले तशेंच गायडलायन्स युनेस्कोची स्पीकर सर ही युनेस्कोची गायडलायन्स आसा स्पीकर सर हेजेर क्लियर कट बरयल्ले आसा हितून सारखे मेन्शन केल्ले आसा जे प्रिजर्वेशन एंड कन्जर्वेशन पॉलिसीज इन द आर्कायव्ज हे युनेस्कोची गायडलायन्स फॉलो अप करपाक जाल्ली स्पीकर सर म्हाका दिसता हे जे कायदो हो बिल जे आसा ते सिलेक्ट कमिटीन घालपाक जाय कित्याक हितून खुबश्यो चेंजीस जावपाक जाय स्पीकर सर आनी मान्य मुख्यमंत्री उलयात तुम्ही सांगा स्पीकर सर ताका हांवें पयलींच क्लियर केलां काल जे बिल हाडलां आमी तें मेंटेन द रिकॉर्ड करपा खातीर आनी त्या मेंटेन रिकॉर्ड करपा खातीर तेकाय बाकीचे रुल्स रेगुलेशन्स आसा आनी हे जे आसा पळय न्ही क्लियर कट आमचे रिकॉर्ड्स जे अदर स्टेटीत आसा फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्रात आसा तुमकां खबर आहा फॉर एग्जाम्पल काही कर्नाटकान आसा काही रिकॉर्ड्स जे आसा हे पोर्तुगालाक आसा थंयच्यान जे हाडपाक जाय काही गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन विजय ऑपरेशन्स हाजे रिकॉर्ड्स जे 1961 डिसेंबर 1961 हाजे आमच्या कडेन कांयच रिकॉर्ड ना विजय ऑपरेशनाचे रिकॉर्ड्स जे आसा हे आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान हाडपाक जाय ते हाडटलो जर आसत तो जे म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे बिल दॅट इज सेपरेट दिस इज एन स्टेट सब्जेक्ट स्पेसिफिकली त्या खातीर तेणी जे म्हणजे बाकीचे सगळे जे सांगले पळय न्ही म्हणजे कशें ती दोनूय बिलां एकूच आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे बिल आसा नो डावट तो वाचता बरी गजाल हांव म्हणटा वाचपाक जाय तो स्टडी करता हांव मानता तो खूब अभ्यासूय करता दोन्ही बिलां वाचप सेंट्रलाचे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे बिल काडून वाचप एकदम बरी गजाल आसा पण हांव फक्त कळपा खातीर सांगता म्हणजे म्हाज्या डिपार्टमेंटान वेवस्थीत तेचो स्टडी केला आनी म्हाज्या डिपार्टमेंटान हे जे बिल घातलां ते वेवस्थीत रित्या फॉर द इन फ्युचर फॉर फुडें जे स्टुडंट्स जे आमचे सब्जेक्ट शिकता हिस्ट्री आसतले बाकीचे जे सब्जेक्ट शिकतात PhD ह्या सब्जेक्टान करतात तांच्या खातीर आज रिकॉर्ड अवेलेबल ना युनिवर्सिटीन ना आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान ना आनी ताकाच लागून आमी गॅजेटर डिपार्टमेंट विथ द हिस्ट्री किपींग हो जो डिपार्टमेंट जो आमी क्रिएट केला तो ताज्याच खातीर केला इन फ्युचर म्हणजे 60 वर्सां जाली जरी आमी हे मेंटेन करपाक शकले ना जाल्यार इन फ्युचर अशा पद्दतीच्या PhD करपी स्टुडंट्सां खातीर हो हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स आमच्या कडेन अवेलेबल आसपाक जाय म्हणून हे बिल आमी हाडलां म्हाका दिसता ताका प्रत्येक दिसाक अशा सिलेक्ट कमिटीक धाडच्या पेक्षा तेणी आपलें मत सांगलें म्हाका दिसता तेणी सपोर्ट करचो स्पीकर सर म्हाजेच मतूच सांगता जे आर्कायव्जान आतां पुर्चुगीज टायमाचो तेराना आमचो जे आमी पळयता कितलेशे जाण रूल करून गेले गोंयांत सो सगल्यांचे म्हटल्यार अरेबिक्स आसा जावं पर्शियन आसा संस्कृताचे आसा कन्नडा आसा हे सगळे तितून इन्क्लूड जावपाक जाल्ले स्पीकर सर मात ते इन्क्लूड जाल्ले ना ते इन्क्लूड जातले तेकाच लागून स्पीकर सर सांगला की हेजे सगळे म्हाका दिसता दोतोर बऱ्यापैकी सांगूंक शकतलो हे सगळे इन्क्लूड करपाक म्हणजे पास्ट रिकॉर्ड सगळे घेवपा खातीर तर हे बिल आसा आमी तूं जें म्हणटा पळय न्ही म्हणजे सिन्स फ्रॉम द इन्स्क्रिप्शन टू टील डेट म्हणजे कदम काळ आसतले मौर्य आसतले हे सगळे हांचे सगळे आमकां खंय तरी एखाद्या रिकॉर्डाचेर जर ते येवपाक जाय आसत जाल्यार ह्या बिलाची खरी गरज आसा स्पीकर सर हे बिल समज स्पीकर सर हाडले नाल्यार खुबश्यो ज्यो चेंजीस जावपाक जाय त्यो जावंक ना आनी जे हे घेवपाक जाल्ले प्रिजर्वेशनाचे ते जाल्ले ना हिस्टॉरीक आनी एशियंट स्पीकर सर हिस्टॉरीक आनी एशियंट म्हणटा आमी जेन्ना एशियंट म्हणटा तेन्ना सगळे कवर जावपाक जाय फक्त पुर्चुगीज एरा पुरती उरपाक जायना हो मेन उद्देश आसा आनी ताका लागून सांगता स्पीकर सर की हे सिलेक्ट कमिटीन वचपाक जाय म्हणून कित्याक स्पीकर सर ते फाटले कितें आसा ते कांयच मेळची ना मागीर हांव मुद्दम हे टेबल करता स्पीकर सर ही गायडलायन्स आसा युनेस्कोची गायडलायन्स आसा ती स्पीकर सर टेबल करता हेजेर सारखे क्लियर कट मेन्शन केल्ले आसा ह्युमनूय पळोवचे हे गायडलायन्सांत कितें आसा ते कित्याक प्रमाणे सर इन फ्युचर ताका जर दिसता कितें आसत जाल्यार तेणी मागीर इन फ्युचर ताका अमेंडमेंट सजेस्ट स्पीकर सर म्हाजी गायडलायन्स पळोवची ते गायडलायन्सीन गेल्या तांकां कळटलें स्पीकर सर कितली हें आसा खोलायेन दिल्लें आसा ते कित्याक जे आमचे दायज आमी म्हणटा पयलुचे जे आमकां राखून दवरपाक जाय सो हे जे सर सगळी दायज आमकां राखून दवरपाक जाय तितून कांयच दुबाव ना आमी बी तेज्याच खातीर काम करता आमचो स्पेशल गॅजेटर डिपार्टमेंटाचेर आमचो जो ऑफिसर बालाजी म्हणून जो काम करता पळय न्ही ही इज ऑल्सो व्हेरी मच एक्सपर्ट इन दीस आनी तो ते करता बट वायल बिल पासींग दीस म्हणजे ॲडवोकेट कार्लूस MLA हांणी जे सजेस्ट केलां ते एज अमेंडेड करून आमी ते बिल पास करता ही सजेस्टेड गुड अलॉंग विथ दॅट आता विधेयक सादर करता स्पीकर सर हांव डिव्हिजन मागता हांव आतां विधेयक कलमार सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात
प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 18 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयक भाग जावचो काय कितें स्पीकर सर and section 3 as amended हांव डिव्हिजन मागता स्पीकर सर. जांकां मान्य आसा ताणें डिव्हिजन घालता मार बेल कालच बाबा आता आमच्याकडे उभं रावचोच पडलो कालच बाबा रावचोच पडलो त्याचा अमेंडमेंट एक्सेप्ट केला विजय राव तू एक्सेप्ट केला तू आता रावतो It is not issue at all. Then later on, Those who are in favor. those who are favor म्हाका दिसता काब्रालाची मिस्टेक आहा तो yes मेन मिस्टेक काब्रालाची आहा काब्राल सारकें एक्सप्लेन बी करना जालें दोतोर उबे राव तुम्ही Because As amended. आता एक सांगा म्हाका पुर्तुगेजांचे सगळे सिम्बॉल Yes, yes, जालें कितलें? तुम्ही उलोवपाक सोदता आनी मागीर कितें हाडूंक सोदता आम्ही पुर्तुगेज colonial mindset उभं राव तू दोतोर उभं राव 31 हेज अमेंडेड म्हटलं आम्ही जेका मान्य आसा तांकां ते 31 जाले जेका मान्य ना ताणें उबे रावचें आता बसोनूच राव पुर्तुगालान आता केल्लो बसोनूच राव ना बसोनूच राव तूं मरे बसोनूच राव आता one प्लीज प्लीज प्रश्न असो आसा कलम प्रश्न असो आसा दोतोर तुझा अमेंडमेंट आता येस बसून घेयात प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 18 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें अँड सेक्शन 3 एज अमेंडेड जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें जालें आता बस हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 18 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मुख्यमंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो कागद Sir, I request to move that Bill number 39 of the 2023, the Goa Ancient and Historical Record Acquisition and Preservation Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा As amended, Yes. be passed. Yeah. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द गोवा एन्शंट and Historical Records Acquisition and Preservation Bill 2023 as amended मान्य जाला द गोवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्यान मंत्र्यान म्हणचे Sir, I request to move that Bill number 42 of 2023, the Goa Information Technology Development Amendment Bill 2023 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला Speaker sir, Goa IT Development Corporation Act 2007 जालो 6 ऑगस्ट 2007 असेंब्लीन पास जालो कित्याक केलो टू प्रोमोट एंड असिस्ट इन द ग्रोथ ऑफ IT टाउनशीप जावं IT पार्क जावं इन द स्टेट ऑफ गोवा इन 2017 स्पीकर सर 20 सप्टेंबर 2017 आनी एक अमेंडमेंट हाडलें आनी तातूंत स्टार्टअप्स इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर आनी इंडस्ट्री 4.0 इन द एम्बीट ऑफ द एक्ट हाडलो आज स्पीकर सर त्या एक्टा प्रमाणे as per section 38 of the act, of the main act, as per section 38 of the main act, Speaker sir, declaration has integrated IT townships, IT parks, हे जे आशिल्ले on the same formula how it has been done in GIDC. आम्ही जेन्ना आज ease of doing business करतात आणि खंयची कंपनी येता आणि wants to set up जाल्यार तांकां इज ऑफ डुईंग बिझनेस हे आमचे प्रायम मिनिस्टरूय उलयता आमचे मुख्यमंत्री उलयता आनी आमी उलयतात सो इज ऑफ डुईंग बिझनेसाच्या अंडर वी हॅव टू मेक इट अ सिंगल विंडो वीच इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इन्व्हेस्टर आज स्पीकर सर हो काडटकर आमी जवळ जवळ 2019 आमी प्रोक्लेमेशन काडून नोटिफिकेशनूय काडलें वीच अलाउड द एरिया ऑफ तुवें having 5,97,125 square meters under this, which was shown to have been notified after proclamation. आता ही notify झाली की स्पीकर सर ऑटोमॅटिकली यू नीड टू एन्श्युअर दॅट
the powers are there in this particular area for someone to come. आता IDCन कितें जाता, इंडस्ट्री आयली तो एप्लिकेशन दिता, थंयच IDCन पास जाता, IDCन पास जावन थंय TCPचो मेंबर आसता, रेव्हेन्यूचो मेंबर आसता, थंय पास जावन थंयच्यान ती फुडें वता. आज आमी by this act, to enact this act on what we have had for ease of doing business, we are only constituting a committee to take care of the act which has been taken in 2007. In 2019 जे आम्ही इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हाडिल्लो, त्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराच्या अंडर त्या कमिटीक आज ही कमिटी विल रिव्यू द प्रपोजल्स कमिंग इन द इंडस्ट्रियल एस्टेट इन तुवें, ज्याची एप्लिकेशनां येतली ती सॉर्ट आउट करून तांकां ड्यू परमिशन दिवप. आणि समज ह्या परमिशनाच्या मार्फत तांचे पंचायत जाले, तांचे टाउन अँड कंट्री जाले, तांकां थंय इज ऑफ डुईंग बिझनेस मेळटा. इट्स अ व्हेरी सिंपल बिल. ओनली द कमिटी इज कॉन्स्टिट्युटेड. आणि कोणाचे सर? स्पीकर सर, ही क्लियर केस आता सारकें सेशन सोंपता. सेशन सुरवात जालें तेन्ना हांवें म्हणिल्लें की गोंयांत 4-5 मुखेलमंत्री आहा, एक मुखेलमंत्री आहा, एक चीफ मिनिस्टर फॉर IT आहा, एक चीफ मिनिस्टर फॉर टाउन प्लॅनिंग आहा, एक चीफ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री आहा, एक चीफ मिनिस्टर फॉर आतां एग्रीकल्चर आहा. अशे चीफ मिनिस्टर आहात खूब. स्पीकर सर, एक म्हाका सांग, कायदे आसात आणि रेग्युलेशन्स आहा, रुल्स अँड रेग्युलेशन, दे आर नॉट गुड इनफ. आर द रुल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलिंग शॉर्ट? स्पीकर सर, अशें दिसता की IT डिपार्टमेंटान टाउन प्लॅनिंगाचे आनी बिल्डींग रेग्युलेशन्सा कडेन आनी TCP एक्टाचेर इश्यूज आहात म्हणून मान्य केला. पूण हाजो बेनिफीट कोणाक मेळपाचो? गोंयचे जनतेक न्ही. हाचो बेनिफीट मेळपाचो तो सांगता ते भशेन तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेटीन येता तांकां. बिल कितें करता? बिल इज बायपासींग प्रोसिजर्स. स्पीकर सर, हाजो अर्थ कितें? कायदे इनएफिशियंट, लॉज अँड प्रोसिजर्स आर नॉट एफिशियंट, दे आर इनएफिशियंट. स्पीकर सर, वाय आर लॉज नॉट स्ट्रीमलायनिंग द प्रोसेसीस? वाय यू हॅव टू ब्रिंग दीस अनदर लॉ? हाजो अर्थ असो की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणून IPB म्हणून हांव मोविनाक म्हणलो चीफ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री म्हणून. तसो स्पीकर सर, आतां IPB कितें करता? इट सर्कमवेंट्स द टाउन प्लॅनिंग एक्ट. IPB आहा, मोपा डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आहा, मागीर 37B म्हणून आहा. सो स्पीकर सर, ऑल दीस थिंग्स आर मेंट टू सर्कमवेंट द टाउन प्लॅनिंग एक्ट. आनी तो टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर ना पळय आज, तो आनीक कितें घेवन येतलो? फाल्यां कित्या वयल्यान बाब रवी नायक फार्मींग झोन एक्ट म्हणून घेवन येवचो ना? कित्या वयल्यान रोहन परतो टुरिजम झोन एक्ट म्हणून येवचो ना? कित्या वयल्यान चीफ मिनिस्टर हे आनी वो वता आनी येता म्हणून टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर मायनींग एरिया एक्ट म्हणून कित्या वयल्यान हाडचो ना? स्पीकर सर, हांव फकाणां करना. हें कोंकणीन उलयता म्हणून तुमकां दिसता आसतली फकाणां करता म्हणून, सडक छाप भाशा म्हणून. पुणून उलयता ती सारकी तथ्य आहा काय ना? दिगंबर कामतीन सांगचें जाल्यार एक एक्ट आसलो, इतले बायपास करपाक एक्ट कित्याक हाडले? हाजो अर्थ तुमकां तो एक्ट सारको ना तुमचो, ओ तुमचें जुळना, तुमचें बरें तालमेल ना, तुमी फकत नंबराक आहा. ना जाल्यार तुमी बरोबर करा मरे तें कितें करपाचें आहा तें. स्पीकर सर, एक सांग म्हाका, रोहनाचें आनी विश्वजिताचें बरें ना? हें म्हाका खबर नाशिल्लें बरें ना म्हणून. आज कळ्ळां. नाल्यार कायदो कितें हाडटा? ताका मेळान कर मरे काबार तुजें. कसलो प्रोसेस स्ट्रीमलायन करपाचो? तुम्ही फकाणां करतात. स्पीकर सर, ओदो लेजिस्लेटीव अफेर्साच्या वेळार हांव तेंच काडटालो की कायदे हाडचे पयलीं मातसो विचार करा म्हणून आमी म्हणलें ते इंटर्नशीप हाडया म्हणून ते लॉ स्टुडंटांक बी. ते सांगता दे वील एडवायज अस, दिस किड्स वील एडवायज अस, डोंट ब्रिंग दीस लॉज इन हेस्ट. येस स्पीकर सर, रोहन खंवट्याक म्हाका दिसता विश्वजितान कांयच काम ताजें करूं ना. केलां जाल्यार विश्वजितान येवन सांगची कितलीं कामां केल्या ती. जाल्यार तो बिल कितें हाडटाय? देर इज नो अदर रिजन. नो अदर रिजन. स्पीकर सर, IT कंपनी, कितल्यो IT कंपनी म्हणजे कंप्लीट जावन स्पीकर सर, कितल्यो IT कंपनीची एप्लिकेशन. सर, म्हाका दिसता मध्यस्थी करपाचें काम आज विजय. मध्यस्थी हांव न्ही, हांव एजंट न्ही. हांव स्पीकर सर लोकांचे वतीन विचारता कितल्यो IT कंपनीची एप्लिकेशनां टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान पेंडींग आहा. नंबर दी आमकां. Why you bring the bill? Sir, this is only pertaining to electronic manufacturing. Number one. Number two, ताणे आता कितें केलें?
IPB, IT सगळे तो घुसपावन काढता. What is IPB? What is IPB? Speaker sir, What is IPB? Speaker sir, तो समज मुद्द्यार वता हांव मुद्द्यार उलयता. What is in IPB? Investment Promotion Board जो form केल्लो Speaker sir under Honorable CM is to call for investments. Investments in various industries which have been called where Mavin जाव, हांव जाव, बाकीचे members जाव, industries जाव has been doing their part. एक आन्सर करू दे. प्रश्न करता हांवें amendment आज काल कित्याक सीएमाक हाडला? सांगले इंग्लिश मारल्यार कॅट करता म्हणून कळपाचें. Speaker sir. कोंकणीन उलयता सादे. Speaker sir, जो ऍक्ट ऑलरेडी 2007 आसा. स्पीकर सर 2007चो ऍक्ट 2017चो अमेंडमेंट वेर इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर तातूंत भितर घाल्ले. तोच इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराक फुडें व्हरपाक ईज ऑफ डुईंग बिझनेस स्पीकर सर 2007 नाशिल्ले. 1994 इंडस्ट्री एस्टेट सुरू जाल्ल्यो तेन्नाय नाशिल्ले. जशें इवॉल्व जाता, जशें इन्व्हेस्टमेंट वाडचे पडटा, जशें इंडस्ट्री फ्रेंडली करची पडटा, जे इंडस्ट्री मागता त्या प्रमाणे आज सरकाराक काम करचें पडटा. आनी सरकार इन्व्हेस्टमेंट हाडटले कितले, एम्प्लॉयमेंट करतले कितले, हो एक फावटीन प्रश्न येता. आनी आमी इन्व्हेस्टमेंट इंडस्ट्री हाडटले जाल्यार ईज ऑफ डुईंग बिझनेस करतले जाल्यार तूं ईज ऑफ डुईंग बिझनेस कित्याक करता प्रश्न येता. हातून ह्या एक्टाच्या माध्यमांतल्यान ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाचेर भर दिवन आमी फक्त कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या. ज्या कमिटीन MD of the corporation is the chairperson, Deputy Director of IT is a member, one member is from deputy as a rank of deputy town planner, engineering CE's of corporation CE एक member, असे विविध जवळ 8 member have been a part of this particular thing. आणि कोणा असा मरे सगळे सांगता. सांग मरे 4 सांगले. One member to be nominated by the corporation from among the directors of the corporation, head of engineering section CE of the corporation, an officer to be nominated by the government of Goa, an architect nominated by the corporation, a person having shown capacity in industry or commerce to be nominated by the corporation. आता स्पीकर सर ह्या जाग्यार सनद ऑलरेडी पे केला 11 कोटी 2017 ताजे खातीर रेव्हेन्यू मॅटर येना. टाउन कंट्री प्लॅनिंग येता कित्याक हांगा टाउन एंड कंट्री आनी पंचायत 2 लागतात. Similar to this, we are also ensuring by that particular notification, Speaker sir, जे 2019 काढला की पंचायतीक actually we will go with the 3 F's, functions, functionaries आणि funds. म्हणजे ज्या जाग्यार इन्व्हेस्टमेंट खंय करचे पडटा आनी पंचायत जाग्यार आसता आनी पंचायतीचो इन्वॉल्वमेंट आसता थंय पंचायतीक पे करचे पडटा. ह्यो जरी पयस आसल्यो वो कॉलिंग अटेन्शन सिमिलर कॉलिंग अटेन्शन म्हज्या कलिगाक माविनाकूय आयिल्लो ऑन 37A का 37B. आमी व्हेरी क्लियरली मार्क केला जे टॅक्सीस ती पंचायत जी इयर मार्क करून सांगतली अमके टॅक्सीस ताज्या प्रमाणे कॅल्क्युलेशन करून हाऊस टॅक्स जो आसा तो तांकां सुद्दां पंचायतीक एक विंडो कलेक्ट करून तांकां पंचायत डायरेक्ट ऑफ पंचायतल्यान करून तांकां ग्रांट इन एड म्हणून वतलो. सो वी हॅव व्हेरी क्लियरली केप्ट एज अ सिंगल विंडो टू सर्वीस द इन्व्हेस्टमेंट्स विच आर कमिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर एट तुवें. Yes. So this bill is meant for Tuhe? Tuhe. Only for Tuhe? Only Tuhe. And in Tuhe, Vishwajit is not listening to you. श्री विरेश बोरकर. स्पीकर एकूच मिनिट म्हाका दिसता मुखेलमंत्री हातूंत इंटरव्यून जावपाक. स्पीकर सर एक हो इश्यू इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशनाचो इश्यू मुखेलमंत्र्यांक क्लॅरिफिकेशन दिवचें. जेन्ना जवळ जवळ आमकां इन्व्हेस्टमेंट्स टू रफली अबाउट 50-60 प्लॉट्स हाडचे पडटा ऑफ डिफरंट सायझीस. जेन्ना आमी चेंबरावर मिटींग घेता जेन्ना आमकां हे इनपुट्स येता वी आर रिएक्टिंग टू दोज सिट्युएशन्स. आतां तो विश्वजीत हे म्हणटा पळय सिंगल जेन्ना मनीस येता ताका थंयच जेन्ना क्लियरन्स मेळटा फ्रॉम TCP आनी फ्रॉम पंचायत फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बाकीचे हीज इश्यू इज गेटिंग सॉर्टेड आनी तो काम करपाक पावता. सो म्हजें एकूच म्हणणें आसा की जे एक्ट IDCन घेतला सिमिलर एक्ट ओन्ली टू इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर एट तुवें हाका घेतिल्लो आसा. हातून वयल्यान तांणी वेलकम करपाक जाय आनी फुडें करया आमी सांगपाक जाय. बरोबर आतां वेलकम कितें करपाक जाय बी तें आमकां मातशें उलोवंक दी न्ही. आमी कितें करूंक जाय तेंय सांगपाक लागलो. स्पीकर सर बापूश मनसरा श्री विरेश बोरकर. एक मिनिट स्पीकर सर IT पार्क म्हणून जालो व्हडलो IT पार्क केदो व्हडलो इश्यू कितें जालो IT पार्क दोंगापावल हें तुवें तें जावचें ना म्हण कित्या वयल्यान सांगा म्हाका स्पीकर सर. ह्याच हावसान हांव येवचे पयलीं तेन्ना पास जाल्लो IT पार्क इतल्या लोकांनी IT म्हणून घेतलें कितें जालें तेजें थंय मसण जाल्यार मसण. स्पीकर सर कोण ना थंय मेल्लो मूस ना आनी हें तुवें जावचें ना म्हण कित्या वयल्यान हें एक जालें. स्पीकर सर दुसरें हांव म्हाका विचारता तुवें एक मिनीट रे तुवें जे कोण येतले पळय ते विश्वजिताक भिता भंय बी दिसता काय म्हणटा सर ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हे आमकां जो पर्यंत आमी कॉन्फिडन्स दिना बाबा सगळें फास्ट ट्रॅक जातलें ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस
ताज्याच खातीर हे आता बिल हांव हाडलेलें एक आसा. प्लॉट घेता स्पीकर सर आता हांव एक प्लॉट घेता Speaker, sir. पळय, sir. हे मरे. म्हाका एकूच सांगपाचें आसा हांगा ऍक्ट 2007 पास जालो 2017 इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग ते क्लस्टर ते हाका एक्टाक एड जालो एमेंड जालो. आज आमी कितें मागता आमी फक्त ती कमिटी मागता हांगा एक्टान घालपाक सो दॅट दीस कमिटी इज एबल टू टेक डिसिजन्स फर्दर टू मेक दॅट एक्ट एप्लिकेबल. वी आर डुईंग दीस. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ गोईंग बॅक इन टू दॅट एक्ट. 2007 एक्ट घेतलो 17 अमेंड करून इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हाडलो. हांव म्हणटा इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराकूच म्हणून. Committee is giving approval. FAR वयर वचपा दिता सुरेश बोरकार FAR सर हे बाबूच्या सारकें कळटा जे रायटली जे सांगला No की FAR. टीसीपी एक्ट आसा आनी बाकीची सगळी एक्ट आसा आनी तितून चेंजीस करपाक मेळटा. तरी पूण आतां हो जो आयज कायदो करपाक सोदता एमेंडमेंट हाडपाक सोदता आनी तितून डायरेक्ट जो पावर आसा तो बोर्डा कडेन आसतलो. सो अशें जे करूं सोदता तो परत एकदां क्वेश्चन मार्क जाता तो म्हणजे जो टीसीपी मिनिस्टर आसा तो सपोर्टीव ना काय कितें भितरूच आसा सगळे वांगडाच आसा. स्पीकर सर हांवें उत्तर दिला बेडत कितें टेक्निकल क्वेश्चन आसा. हांव कमिटीचेर उलयता हो कितें उलयता स्पीकर सर आतां धारगळे पाविल्लो आतां तूं या पावला लॉ एक्झिस्ट शांताद्रे मतदारसंघ जालो चेंज करपाक शकता. तो थंय धारगळे पावलो पेडण्या पावलो आतां गुण गुण तूं या पावला स्पीकर सर थंय पावता हेच्या पयलू ना मरे तेवटेन गिरीश बाब समजून घे मातशें. स्पीकर सर हेच्या पयलू दोन कडेन अशेंच जाल्लें आनी विरोध जाल्लो आनी ते बंद पडलेली आयटी पास. स्पीकर सर अशें इन्स्टिगेट हावजांतल्यान करूनच हेच लोक भायर वचून इन्स्टिगेट करून बंद करता आनी हांगा येवन विचारता एम्प्लॉयमेंट कितले जातले गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट कितले स्पीकर सर गोंयकारांक काम करपाक आयले स्पीकर सर नाका अशें इन्स्टिगेशन करपाक येवना आमी हांगा. रिजर्वेशन दवरला स्पीकर सर हांगा मागले आमी कमिटी. एमेंडमेंट हाडचे गोंयकारांक आयपीबी अंडर कितले जाण उलोवंक ना आमी कितें उलयतलो? आयकून घेतलें हांगा? इंडस्ट्रियल एरियान कितले जाण गावला गोंयकारांक कितें उलयता? काम? स्पीकर स्पीकर सर सर. गोंयकारांक कितले जाण काम गावला? स्पीकर सर, आनी ह्या जो ही policy आमदार हाडल्या, आमच्या इलेक्टेड दारांत आसता, आसता, खंयचो आसूं दी. गोंयकारांक काम मेळटलें. जेन्ना उलयता नेगेटीव उलयता तेन्ना तेंचे मायंडसेट गोंयकारांनी ओळखूंक जाय. पॉलिटिक्स करपाक आयला काय खरें काम करपाक आयला तो? चेंजीस करता एमेंडमेंट ना तुम्ही हाडला रिजर्वेशन. वेन्झी वेगस म्हाका मातशें उलोवपाक दी. स्पीकर सर आमकां पंचायत बी आहाय आमगे सरपंच बी सगळे येयलो आहा हिंगा 38A clause is going to take away all the powers of the TCP and village panchayats, municipality to issue the NOC licenses and it will give the IT corporation the powers. स्पीकर सर हांव परत सांगता 2007चो एक्ट इज ऑलरेडी पास्ड. 2017 आमी फक्त इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर एड केला इंटिग्रेटेड तातून आमी नोटिफिकेशन जे काढले 2019 ते इम्प्लिमेंटेशन करपाक कमिटीच काढल्या आनी कांयच करूना. आता उलयता एक्टाचेर एक्ट जाले 2017 आनी 2007 पास. Now the committee will be enforcing no to get you all the directions. आणि Now the committee will have the power. Committee power असतले. पंचायतीक जे टॅक्स कलेक्ट जातले हाऊस टॅक्स एट दिस प्लेस तो डायरेक्ट पंचायतांतल्यान ग्रांट इन एड म्हणून तांकां वतले. वी विल डेपॉझिट इन द अकाउंट ऑफ पंचायत. येस But now, complete complete. We are talking about ease of doing business. Why don't we introduce ease of doing business into the IDC estates? कित्याक स्पीकर सर आतां हितू कितें जातलें तो पयलो कॉन्सेप्ट आहलो. आय एम जस्ट पुटिंग अ पर्सपेक्टीव. प्लीज लिसन म्हाका कंप्लीट कोन्न दिया. पयलो एक कॉन्सेप्ट बी आहलो सगळे one estate for IT हो कॉन्सेप्ट ना आता. IT companies उबे येताय. Wherever there is talent, IT companies go. So now there is that concept of all IT company coming in one estate is not happening anywhere. It is not workable. So this looks only it is going to only going to enhance real estate. Into any kind of ignorance is bliss. We will like to oppose this. Speaker sir, ignorance is bliss. अशा एक saying आसा. स्पीकर सर म्हाका दिसलेलें वेन्झी विजया कडेन बसून थोडे कितें तरी शिकला आसतलो म्हणून. म्हाका दिसता विजयान ताका सारको शिकोवंक ना म्हणून अशा खातीर तो मदींच हे बिल पास करता आसतना तो IDCचे लागलो काडपाक. स्पीकर सर इग्नोरन्स समटायम्स इज ब्लिस. दिल्ली सरकार वेगळो चलता आसतलो. हांगा डबल इंजीन सरकारा खातीर आमकां इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हे थ्रू आउट द कंट्री तो तेलंगणा जावं BJP सरकार आसूं नासूं थंयूय इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर आसा. नोयडा काय तेवटेनूय दिल्ली त्या सायडीक आसा. अशें थ्रू आउट द स्टेट्स इन द कंट्री इज इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर स्कीम थ्रू द सेंटर एस कम. आणि ताज्या खातीर दीस पर्टिक्युलर पार्ट इज अ इंटिग्रेटेड मॉडेल ऑन अ इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हातून फक्त इलेक्ट्रॉनिक्स. Carlos Ferreira. The Honorable Minister has given assurance that this is only applicable to 2A, but nothing is there in the Act or the amendment which shows it is only 2A specific. Speaker it can sir, be anywhere. Speaker sir, the Act is wholesome. Notification आम्ही काढला 2019
I will share that copy with you later. 2019, we have already come with a notification after a promulgation. So promulgation करून जेन्ना notification काढला 27 August 2019 proclamation काडिल्लें पयलें 2 महिने ओपन दवरिल्लें फॉर पब्लीक आनी मागीर ही एरिया नोटिफाय केल्ली एक्टा प्रमाणे ओनली नोटिफाईड एरियाज विल बी एप्लिकेबल टू एन्श्योर दॅट वी आर एबल टू टेक द नेक्स्ट थिंग सो हाज्या फुडें आमी खंयची एरिया नोटिफाय करतले ती नोटिफाय जातकरूच स्पीकर सर थ्रू TCP वी विल मे बी हॅव टू आस्क इफ वी नीड इन द फ्युचर अ सिंगल विंडो फॉर दॅट आयच्या तारखेन ओनली नोटिफाईड एरिया विच इज स्टँडिंग हियर इज इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर एट तुवें विच इज देर. Yes. Your notification is maybe presently for Tuve, but that does not stop you from notifying any other area and then using this provision. As and when we notify new areas, we will have to go to the TCP and ask for that particular area if we need. That's not there. It did not be here because it is for the, we are not notified because we don't have a further area. Once you bring this amendment, the entire power will be because with this, under this TCP act. च्या एक्टाच्या प्रमाणे 38 च्या प्रमाणे it is for integrated townships. टाउनशिप जेन्ना म्हणटा IT पार्क्स म्हणटा आमचे कडेन IT पार्कूय ना टाउनशिपूय ना जेन्ना जागो आयडेंटिफाय जातलो आनी आमी तो जागो IT पार्क म्हणटले ऑर नोटिफायड करून घेतले तेन्नाच हे फुडलें एप्लिकेबिलिटी येतली जेन्ना आमी एप्लिकेबलूच करना विथ गव्हर्मेंट परमिशन आनी ते मुख्यमंत्र्याच्या परमिशना शिवाय नोटिफाय जायना सो ती जातकरूच देन ओनली वी मेक एप्लिकेबिलिटी ऑफ फर्दर पार्ट. कितें रिलेशन कितें स्पीकर सर टाउनशिप म्हळ्यार TCP मरे Speaker, sir, IT township and integrated parks is a module is used in the Act 2007. हांवें तेच नॅरेटिव्ह वापरला आमी व्हडल्या एक्टाच्या खंयच्याच एमेंडमेंटाक वचूना आमी फक्त कमिटी मागल्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर फुडें व्हरपाक जवळ जवळ आज 7 एप्लिकेशनां आयल्या 7 एप्लिकेशनां प्रोसेस करून दिवपा जाय फुडले इन्व्हेस्टमेंट 6 जाण आसात तांकां प्रोसेस करपा जाय ताच्या खातीर आमी फुडें वचुया. प्रश्न आसा उरला येलो टायगर इज बॅक आयला दिसूंक टायगर जिंदा म्हणटे स्पीकर सर जेन्ना आतां कोण म्हाका बाब कालुसान सांगलें त्या प्रमाणे इज पर्टिक्युलर टू तुवें बट म्हगे एप्रेन्शन हें आहा कित्याक जाय जाणांगे नोदोर आमगेले किटल हेजे जाग्यार आहा 12 लाख स्क्वेअर मिटराचे आहा 12 लाख स्क्वेअर मिटर आणि हांव जाणा दिस विल फ्रॉम देर तुवें इट विल गो टू किटल डेफिनेटली लेट मी स्पीक स्पीकर सर समज आमी फाल्यां क्यूटॉल सुद्दां पळयतात ताका जाय क्यूटॉल जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ओके करता मागीर फुडें पळोवया. ना हांव करपा जाय रे म्हण म्हाका तूं क्लॅरिफिकेशन दी म्हाकाय जाय बरें जावपाक बट हियर वॉट हॅपन्स पयलीं IPB घेयलें IPBक पयर एक फॉर्मल सम कॉलेज युनिवर्सिटी हॅज बीन एप्रूव्ड इन किटल द लोकल बॉडी परोल युनिवर्सिटी ऑलरेडी IPB नाही परूल युनिव्हर्सिटी जी आहा पळय रे ती तुझ्या IDCच्या जाग्यार न्हू नो प्रायव्हेट एरिया ताणे विकत घेतला अंडर IPB ताका अप्रुवल दिला बट लँड इज अ प्रायव्हेट private area no what I'm saying is that you have approved no what I'm saying is that you have approved through IPB so jenna amka approve mun koli we don't have any problem university is coming in my conscience I'm happy तू वेलकम करपा जाय हांव वेलकम कोता but what जाल कितें ninga the local body doesn't know forget about the MLA लोकल बॉडी लयत खबर ना बाबा थिंग कितें जातलें जेन्ना आपणागे हांव तांकां सांगता मरे मागीर तूं केन्ना सगळे जात्रे सांगता ना ताच्यानी कितें सुरू केला आत्तां अप्रुवल दिला अप्रूव केलें डिमांड सोंपले हांव आयटीचेर उलयतां परूल खंयच्या स्पीकर सर हांव तुका त्या मुद्द्यार येता मुद्द्यार येता स्पीकर सर आमी जर IPBन पास करच्या पयलीं म्हणजे आमकां आमदाराक सांगूं वयचें पडला पास करूं ना हांवें आमदारा भायर दवरला पास करूं स्पीकर सर पास करचें पडलें हांवें आमदारा भायर दवरला स्पीकर सर हांव आमदारा भायर दवरला हांवें लोकल बॉडी सांगला स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा आतां अरे लोकल बॉडीक सुद्दां IPBतल्यान पास केल्या उपरांत ते पयलींच थंय रावतले मरे नाल्यार कितें रावपा नाका रे कोण रावता अरे हांव परत एकदां सांगता पळय थिंग आमगे मतदारसंघाक वेलकम कर इट इज अ प्रायव्हेट इंडस्ट्री आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल आमगे मतदारसंघाक खंयची पंचायत ते भाशेन पयलीं आमदार ना थिंग उबे रावपाक डिफेन्सा तुगेलें डिफेन्स एक्सपो जाता सोन पयलीं आमदारान थिंग वचोन नाक म्हणलें हिंग मांदोबी सेटींग केल्लें मरे
न्हू उरचे मगे भाव सपोर्ट करतालो डिफेन्साक म्हजे बिलाचे मातशें उलोवया ते मागीर कंटिन्यू जावन ते सांगा भाव support करतालो तेन्ना तुजो भाव म्हाका दिसता ह्या बिलाचेर जी योग्य चर्चा योग्य चर्चा जावपाक ती जाल्ली तुजो भाव आसा सपोर्ट करतालो तेन्ना तो बीजेपी आसलो प्रश्न आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें नाही डिव्हिजन घे जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें डिव्हिजन घे म्हणजे डिव्हिजन जाय त्या बिला डिव्हिजन जाय एक मिनिट बसून डिव्हिजन उलोनी स्पीकर डिव्हिजन माग तूं हांव डिव्हिजनाचें कांय करना सदांच पेडण्यान कितें जाता पळय तेन्ना हे सावथाचे कितें बोवाळ घालतात म्हणजे पेडण्यां काय डेव्हलप जावप ना सारकें पेडण्या लागून काय ना अरे गोय म्हणत मोपा येयले मोपा बॉब मारतात तुम्ही तुये येयले तुये बॉब मारतात कितें बोवाळ घालतात म्हणजे आमचे डेव्हलप जावप ना आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळप मान्य आसा ताणें जेका मान्य आसा ताणें उबें रावचें सगळे वाट लायतले कितें जेका मान्य आसा ताणें उबें रावचें उबो रावूंक जाय बसप ना तुका दारगळे ब्रिज जाय पूण आयटी नाका हे तुवें दाखोवन दिलें आज विरेश 20 तुका आज थंय ब्रिज ह्या खातीर सकाळीं उलयतालो 4 रस्त्यार चेक कर परत काउंटी 29 29 कोण उरला रे मान्य आसा ताजें दोन जाले आसा 29 31 येस सिट डावन जेका मान्य ना ताणें उबें रावचें 31 जावपा जाय कोण ना रे ए तू बस आता ए तू बस हो उभं रावंक नासलो 7 जेका मान्य ना तशे 7 जाण जाले हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला आतां विधेयक कलमास सभागृहांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदी मथ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय लोकल भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट नाका विरेश जेका मान्य आसा ताणें मंत्री बसून घेयात जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें Under Rule 16 of the Rules and Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is that duration of the sitting of the House extended by half an hour. Those in favor, aye. Aye. The duration of the sitting of the House extended by half an hour. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 1 कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Just to move that bill number 42 of 2023, the Goa Information Technology Development Amendment Bill 2023 be passed. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द गोवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 मान्य जालात गोवा भूमिपुत्रा अधिकारणी बिल 2021 माननीय कायदा मंत्री निलेश काब्रा आणि विधेयक मांडचें Speaker, sir, under Rule 166, I beg to move for leave to withdraw Bill number 7 of 2021, the Goa Bhumipatra Adhikari Bill 2021. प्रश्न असो आसा विधेयक फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें एका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें एका मान्य ना ताणें ना म्हणचें कित्या भायर मारले ना म्हण हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हे भायर कित्या मारले सर हे राज्य तिनांक हाडिल्लें बिल तिनांक विड्रॉ कित्याक करता राज्य तिनांक हेच काबराला हाडिल्लें बिल स्पीकर सर हे भूमिपुत्रा म्हणटा तें बिल राज्य तिनांक हाडिल्लें आनी तें भूमिपुत्रा खातीर नाशिल्लें ते भिंगटा घरा खातीर आशिल्लें ते कळ्ळें आनी आतां विड्रॉ केलें कित्याक तें सांग मरे आमकां Speaker, sir, I withdraw the bill.
Why? भूमिपुत्र अधिकारणी विधेयक 2021 घेतला. Because we asked for it. डिव्हिजन मागता सर. Speaker sir, election Yes, sir. bill this was. स्पीकर सर पास झालं. अरे माननीय सदस्य एक Sir, आम्ही ताका सपोर्ट बसून घ्या. करता. एक Speaker sir, आम्ही सपोर्ट करता. एक निवेदन करता. वी आर सपोर्टिंग यॉल. अरे आम्ही सपोर्ट करतोय पण किती भायर मारले ते सांग. किती हाडले. एक निवेदन करता. निवेदन करता. स्पीकर सर बिल किती हाडले. वी आर सपोर्टिंग निवेदन यॉल. वी आर निवेदन करता. सगळ्यांनी बसा. बसा बसून घ्या. अरे वी आर सपोर्टिंग यॉल बट जस्ट गिव्ह अस एक्सप्लेनेशन. माननीय सदस्य हांव सगळ्या मेंबरांक एक विनंती करता. सर हे बिल सदस्य काबरालाक सपोर्ट एक निवेदन करता. येता 23 ऑगस्ट 2023 4 वरांचेर आमची भारताची महामहिम राष्ट्रपती गोंयांत येता आनी त्यामुळे 23 तारखेक आनी 4 वरांचेर सभागृहांक आमकां सगळ्या सदस्य आनी बाकी सगळ्या प्रमुख लोकांक संबोधीत केलें वतलें. त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी त्या दिसाक 23 तारखेक 4 वरांचेर सभागृहांक हजर रावचें. नोटीस विल बी नोटीस येतली फुडें. नोटीस बुलेटिन येतले बुलेटिन येतले. येतले हलो फुडें. फुडले फुडे फुडें फुडें रिमार्क्स आता समारोपाचे अभिप्राय वचून घ्या सगळे. येस माननीय सभासद, आता आमी ह्या अधिवेशनाच्या निमण्या पावण्यार आसात. आता ह्या अधिवेशनाचो समारोप करता. हे अधिवेशन 18 जुलय 2023 ह्या तारखेर सुरू जाल्लें. वट्ट 18 बसका जाल्यो आनी तातूंत 120 वरां आनी 44 मिनटां ह्या कालावधीत सभागृहांत म्हत्वाचें आनी अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें. म्हाका हें सांगपाक खूब खोस भोगता की आमी सभागृहाचे वांगडी म्हूण विधानसभा अधिवेशनांत सहभाग घेतातच, पण ह्याच बरोबर आमदारांनी आमच्या श्रमधाम संकल्पनेक वांटो घेतलो आनी आमी गरीब आनी गरजवंत घरां दिवपाचो म्हजो सपन पुराय करपाचो यत्न केलो. आनी म्हजी सगळ्यांक वळख करून दिता आसतना दिवपा खातीर हांचो ह्या संदर्भांत पुस्तिकाय आमी वाटल्यात. ह्या अधिवेशनाक 930 तारांकीत प्रश्न आनी 1953 अतारांकीत प्रश्न अशे वट्ट 2883 प्रश्ना खातीर सुचोवणी आयल्यो. 930 तारांकीत प्रश्न स्विकारले आनी 90 तारांकीत प्रश्नांक तोंडी जाप दिली. उरिल्ले 840 तारांकीत आनी 1953 अतारांकीत प्रश्नाचो जापो सभागृहाच्या पटलाचेर दवरल्यो. कामगार सल्लागार समितीचो तिसरो अहवाल 2023 सभागृहांत मुखार मांडलो आनी तो संमती जालो. ह्या अधिवेशनाक 23 शोक प्रस्ताव, 32 अभिनयाचे ठराव आयले. ह्या सभागृहांत एकमतान संमत केले. ह्या भायर सरकारा कडल्यान 320 कागदपत्रां अध्यादेश बरोबर सभागृहांत मुखार दवरलीं आनी 144 शून्य काळ उल्लेख आनी 36 लक्षवेधी सूचना सभागृहाच्या मुखार चर्चेक आयल्यो. 18, 19 आनी 20 जुलय 2023 ह्या दिसा 2023-24 ह्या वर्सा खातीर गोंय राज्याच्या अर्थसंकल्पाचेर सर्वसाधारण चर्चा जाली. माननीय मुख्यमंत्र्यान त्या चर्चेक जाप दिली. 2023-24 वर्सा खातीरचो अनुदान मागण्यो आनी त्याच्या खातीर आयिल्ल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहांत मुखार मांडल्यो. त्यो 15 दीस चलिल्ल्या चर्चे उपरांत कपात सुचोवण्यो मतदानात घालून त्यो सभागृहांत न्हयकारल्यो आनी अनुदानीत मागण्यो मतदानाक घालून संमत जाल्यो. गोंय विनियोग विधेयक 2023 ह्या खातीर अर्थसंघ संदर्भात तो विधेयक सभागृहांत सादर करून विचारांत घेतलें आनी मंजूर केलें. अनुदानीत पुरवणी मागण्यो 2023-24 पयलो गट सभागृहांत मुखार मांडलो. ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहांत त्यो संमत जाल्यो, जांच्या अनुशंगान गोंय विनियोग विधेयक 2023 मांडून विचारांत घेवन सभागृहांत संमत केलें. सभागृहांत संमत केल्ल्यो
14 विधेयकां मानाधीक राज्यपालांनी संमती दिल्ल्याचे सभागृहाच्या निदर्शन हाडले. 19 सरकारी विधेयकां सभागृहात मुखार मांडून विचारांत घेवन सभागृहात संमत केली. 2021 वर्साचे विधेयक क्रमांक 49 द गोवा भूमिपुत्रा अधिकारणी बिल 2021 हे विधेयक नेम 166 खाला फाटी घेतले. मान्य सदस्यां कडल्यान 15 खासगी प्रस्ताव आयले. तातूंतले 13 प्रस्तावाचेर चर्चा जावन मतदानात घालून सदस्यांनी सरकारा कडल्यान योग्य आश्वासनां उपरांत सभासदांनी अनुमती घेवन 11 प्रस्ताव फाटी घेतले आनी 2 खासगी प्रस्ताव संमत जाले. हे सुरू आशिल्ले अधिवेशन पळोवपाची संद खुबशा विद्यालयांनी आनी महाविद्यालयांनी घेतली. बट 65 विद्यालयां आनी महाविद्यालयाच्या हांगा आयिल्ली सर्वसाधारण 3,869 विद्यार्थी आनी 2,285 सुमार शिक्षक शिक्षिका आनी तांचे स्टाफ हांगा येवन अधिवेशनाचें कामकाज पळोवन शकले. 18 दीस चल्लें अधिवेशन यशस्वी करपा खातीर सभागृहाचे नेते डॉक्टर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष नेते फुडारी श्री युरिया लेमांव, माननीय उपसभापती श्री जोशुआ डिसोजा हांचे खूब मोलाचे वांटो आशिल्लो म्हणून हांव हांकां धन्यवाद दितां. सगळे मंत्री, वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते, बाकीचे सगळे माननीय आमदार, सहकारी हांचे सहकार्य खूब मोलाचें ठरलें. हांव तांकांय धन्यवाद दितां. तशेंच गोंय विधिमंडळ सचिवालय सचिव श्रीमती नम्रता उलमन, विधिमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग, मुख्य सचिव आणि विविध खात्याचे सचिव आणि सहकारी हांकांय तांच्या सहकार्या खातीर धन्यवाद दितां. सुरक्षा ज्या प्रमाणान दवरून जाणें आमची काळजी घेतली त्या पोलीस महासंचालक आणि त्यांच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे हांव आभारी आसात. आजच्या गोंयची सगळींच वर्तमानपत्रां, TV चॅनल्स, दूरदर्शन, आकाशवाणी हांच्या प्रतिनिधींनी आपलो वेळ करतून सगळ्या कामकाजाचो वृत्तांत करून तें लोकां मेरेन पावयलें. राष्ट्रीय स्तरावयल्या पत्रकारांनी आमकां सहकार्य केलें म्हणून सगळ्या पत्रकारांक हांव मनांतल्यान धन्यवाद दितां. 15 ऑगस्ट 2023 हे आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य दिन. ह्या निमत्यान गोंयांत राष्ट्रप्रेम आनी म्हत्वाची भावना जगोवपाची संकल्प करुया. हांव तुमकां आनी म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या दिसाची परबी भेटयतां. आमी आतां राष्ट्रगीता खातीर उबे रावया. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत करतां.